लॅक आसा तेंचे भितर ते सो आता एकंदरीत ह्यो प्रश्न तुम्ही तांकां जर विचारलो जाल्यार बरेपैकी तुमचे उत्तर दिवपाक शकतले. पण म्हाका जे इन्फॉर्मेशन आसा, म्हाका जी माहिती आसा तेंचे भितरूच टसल आहा. हे टसल असले म्हणून आमगे सगळे एथलीट्स आज फसलेले आहा. सो हे पयलू बंद जावपाचें गरज. तुम्ही अशें कितें तेंचे प्रोग्राम अवेअरनेस तांकां कंडक्ट केला सर? अशें तांकां म्हाका दिसता आजच्या गोंयच्या इतिहासान ज्या वेळाचेर खेळ आनी युवा वेवहार खात्याचो मंत्री येना तेन्ना हांव तुका ओपन सांगपाक सोदतां, आज पर्यंत खंयच्याच स्पोर्ट्स मिनिस्टरान जितले हांवें तांचे कडेन बैठक्यो घेतिल्ल्यो आहा त्यो कोणीच घेवना. आनी हांव बैठक्यो खंय म्हाज्या ऑफिसान घेवना, हांव बैठक्यो त्या डिपार्टमेंटाक वतां. आनी तुमी पळयलां आसतलें, बरोबर न्ही? सो म्हणून हांव म्हणटलो की म्हाजे सायडीच्यान कांयच कमी ना, कांयच कमी ना. एसएजी सायडीच्यान कांयच कमी ना. डिपार्टमेंटाच्या गोंयचो मुख्यमंत्र्यान होल हार्टेडली हांकां सपोर्ट केल्लो आहा. पण आज तांचे कडेन रिस्पॉन्स काय ना. रिस्पॉन्स काय ना. दे आर फिलिंग गिल्टी. दॅट्स वाय दे आर नॉट कमिंग ओपनली. हांव सगळ्यांक टार्गेट करता. देर आर सम एसोसिएशन हू आर डुईंग व्हेरी गुड वर्क आनी दे आर सबमिटेड द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ऑन टायम. काही डिफिकल्टीज आसा, पण डिफिकल्टी डिस्कशनांतल्यान तुम्ही पैसे व्हरपाक फॉलोअप करपा खातीर फायली हेच घेवन भोंवता. आतां खंय गेले ते? हो विशय आहा. हे हांव कित्याक खातीर उलयला, लोकांक कळपाक जाय, खेळगड्यांक कळपाक जाय की हेंची वृत्ती जी आहा पळय ती बदलपाची गरज आसा. आनी हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता खेळामूळ जें आहा पळय तें खूब फर्दर. कारण आमचे कडेन टॅलंट आहा. टॅलंटी बाबतीत कांयच दुबाव ना. कारण हांव संपूर्ण भारतभर फिरलो आहा. आमचे कडेन ट्रेमंडस पोटेन्शियल आहा. फक्त तांकां मार्गदर्शन जाय, तांकां थोडेशें मोल्ड जाय. त्या खातीर कितें म्हणटा जाण तूं, कोचीस ना, हें ना, तें ना. दीज आर द एक्सक्युजीस. फेलर जेन्ना जाता पळय तेन्ना एक्सक्यूज आसा. आय डोंट वॉन्ट एनी रिझन्स, आय वॉन्ट रिझल्ट. ह्या अनुषंगान जर आमी गेले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें खेळामूळ जें आसा तें खूब फर्दर वतलें अशें म्हाका दिसता. सर, ही प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तुमी ग्रास रूट आय हॅव टेकन द मोस्ट इनिशिएटिव्ह. हांवें तांकां सगळ्यांक घेवन बसलो. 38 नॅशनल गेम्साचें प्रिपरेशन हांवें केन्ना सुरू केल्लें खबर आहा? म्हाका दिसता म्हाका जे दिसा डेट अनाउन्स जाले तेजे 2 दीस नंतर हांवें तांकां सगळ्यांक आपयलेलें आसा. आनी ज्यो डिसिप्लीन फाटल्या डिसिप्लिनाक आनी तेंच्यांनी एक लिस्ट भायर काडलें किंवा खंयचे खंयचे डिसिप्लीन, त्या सगळ्या डिसिप्लिनाच्या ऑथॉरिटीक आमी आपयलें. तांगें लास्ट मिनटाक कांय जायना. एग्रेशन जें आसा पळय न्ही प्रोग्रेस करपाचो, तो विशय खूब म्हत्वाचो आसा. सर, तुम्ही म्हटले ते पैसे घेतले पण हिशोब अजून दाखवना ना. सो हिशोब दाखोवपाक तुम्ही तुमच्या कडल्यान आमी तांकां आतां लिगल नोटीस सर्व करपा खातीर ऑलरेडी आमी हें केल्लें आसा. आमी तांकां शोकस नोटीस 3 काडिल्ल्यो आहा. आमी आतां तांकां लिगली वी आर गोईंग. समटायम्स द ऑथॉरिटी मे बी अरेस्टेड, पण तेन्ना तुमी मात मातशें कांय बोळाक धरूं नाका. बाकीच्यान जर कायदो जर सारको जर आसा जाल्यार हेंकाय सारको कायदो सारको आसपाक जाय न्ही रे. कळ्ळें न्ही? हो विशय आहा. इतलें उघडपणान हांव तुमचे कडेन उलयलें आसा कारण तांकां मेसेज कळपाक जाय. सो तांणी करून हे सगळे काही गोश्टी तांच्यांनी वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड